तुमचो येवकार कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी थंयचें पोल्युशन हाजेर आमी गोमंतक टीव्हीन कितले तरी एपिसोड केल्यात आनी प्रत्येक वेळार अशें एक चित्र निर्माण जाता की ना थंय पोल्युशन कमी जालां, थंयचे पोल्युशनाचेर आमी उपाय काडटले. पूण तरी आसतना ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें पोल्युशन केन्नाच कमी जालें दिसलें ना. आनी आतां थंय आनी एक तो म्हणजे थंय येवपी आनीक एक फिश मिल फॅक्टरी. आनीक हो इशू आमचे 2 दीस पयलीं आमचे कुंकळी म्युनिसिपालिटी मिटींग जाली, तातूंत भितर हांवें त्या इशूक त्या आमच्या प्रकल्पाक मान्यता दिवची न्ही असो निर्णय घेतिल्लो आसा. सो हे जर कुंकळी इंडस्ट्रीचे हे दुखणें आसा त्याच हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात की ह्या दुखण्याचेर सगळ्याकाय पयलीं जर आवाज कोणें काडलो तो म्हणजे डॉक्टर जॉन्सन फर्नांडीसाक आमी हाका आपयल्यात. दोतोर येवकार तुका. दोतोर तुका ही चर्चा सुरू करचे पयलीं एक प्रश्न विचारचो दिसता म्हाका. आमचे हिंदू हातूंत भितर चिरंजीव म्हण आसात, ताका आमी इमॉर्टल सोल्स, तातूंतले भितर एक अश्वत्थामा म्हण आसा. अश्वत्थामा म्हणटा ही इज अ गूड वॉरियर आनी पूण ताका एक श्राप आसा की ताज्या एक तकलेक एक घाय जाला आनी घायांतल्यान रगत व्हांवत रावता आनीक तो आतां इतलो तेंप जितो आसा अशें म्हणटात. पूण ते हे घेता घाय घेवन आनी रगत व्हांवत जितो आहा. कुंकळची इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा तो आसलो तुमचे तकलेचेर पडलेलो एक घाय बी काय म्हणून दिसता तुका? तशें जाल्लें आसा तें, कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट येवचे पयलीं आमकां तरी कांय नाशिल्लें. पूण आतां आमचो वारो पळय आसा इट इज पोल्युटेड. एक म्हणजे तें उरलें आतां, तेन्ना कांयच करपा जायना. सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रियल इस्टेट आसूं आनी ती फाल्यां नासूय बीन तें दुयेंस उरलें. कित्याक तातूंत भितर जमनीन भितर जें पळय उदक पळय आसा ग्रावंड वॉटर दॅट इज ऑलरेडी पोल्युटेड विथ ऑल हेवी मेटल्स. ते झींक जावं, मँगनीज जावं, कॉपर जावं, कॅडमियम जावं, क्रोमियम जावं, लेड जावं, आर्सेनीक जावं, मर्क्युरी जावं, हे सगळे निकोमेट जावं, हे सगळे तातूंत भितर पडिल्ले आसा. ते आतां साफ सफाई करपा जायना. लास्ट टायम आमचे पळय निरी पळय दिल्ली आमकां कन्सल्टींग ऑर्गनायजेशन म्हणून, ताणें लेगीत आमकां सांगलें थंय कितें तरी एक तरेचो ग्रास घालपा जाय. म्हणजे म्हाजो एक प्रश्न आशिल्लो सायंटिफीक, म्हणजे बाबा हे आतां निवळ करप कशें? आतां जालें तें मेळ जालेंच उदक. ते म्हणपा एक तोंड लावपा जाय, ते तोंडाचे मुळां म्हणपा ते मेटल ओडटा, ते मागीर म्हणपा ताचो कुजमेत करपा जाय. आमी हो खर्च चड जातलो, तेज्या पेक्षा म्हण आमी गांव सोडून धांवले बरें अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. इतली परिस्थिती आयली पडटा अशी जाल्ली आसा. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमूव दॅट. तूं सांगता तें सारकें. म्हणजे आतां आमचे कुंकळकाराचो एक घावो जाला आनी थंयच्यान आमगेले आनी कांय उरूं ना. तें दुयेंस आतां चालू उरलें बिकॉज द वॉटर bodies are being already polluted. There is no other go for us. There is no way that we can clean it. And to clean it, आमकां शेंकड्याचे वर्सां रावचे पडटले, नाल्यार ताका दिसपेस खूब जावपाचो आसा. तो हे गव्हर्मेंटा कडेन दिसपेस करपाक जावपाक. तुजो फिश मील प्रोजेक्ट येवपा आहा सद्याक नवो, ताजेर आमी मातशें फाटल्या मुखार येवया, म्हणल्यार उपरांत येवया. म्हाका मेन हें जाय आशिल्लें, कित्याक तूं ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक स्टार्ट जावचे पयलीं साकून तूं खंयचे ना खंयच्या कारणां खातीर ताका एटॅच आसा. सो ज्या वेळार ही इंडस्ट्रियल इस्टेट कुंकळी येता असो जेन्ना सांगलें तेन्ना म्हाका दिसता शांताराम नायक बाब हे आमचे इंडस्ट्रियल आमचे IDCचे चॅरमॅन आशिल्ले, रवी नायक CM आशिल्ले. सो तेन्ना कितें तुमकां उतर कितें दिल्लें आनी आज कितें परिस्थिती आसा? आमकां याद जाता मिटींग आशिल्ली आनी आमचे सगळे लोक गांवचे लोक थंय जमा जाल्ले. शांताराम बाब आयलो तेन्ना उलयलो आमचे कडेन आनी आमकां सगळे लोकांक सांगलें की म्हणपाक मोठ्यो मोठ्यो फॅक्टरी येतल्यो आनी म्हणपाक तुमकां सगळ्यांक सर्वीस मेळटली असो एक प्रश्न. पूण आमी लोकांनी कितें केलें, ताज्या पयलीं एक मिटींग घेवन आमी ठराव घेतलो कोण हय ना कांयच म्हणपा ना. तो कितें सांगता तें आमी आयकून घेवया, ताजे नंतर आमी कितें करपाचें तें करया अशें म्हणून एक डिसिजन जाल्लें लोकांच्या मनान. म्हणटकीर आमी म्हणलें कितें तो कितें सांगता आमी आयकून घेवया. तो तूं म्हणपा मॅनेजराचे पोस्ट मेळटले, अश्यो फॅक्टरी येतल्यो, तश्यो फॅक्टरी येतल्यो, सर्विसो मेळटल्यो, तुमगे भुरगे म्हणपा सर्विसे उरतले, तूं म्हणपा हांगा थंय वचपाची गरज ना, इंटरव्यू दिवपाची गरज ना, अशें करून सगळें तरी जालें. म्हणजे आमचे थोडे कोण पळय थंय दायजे आशिल्ले तेमी ताका प्रश्न मांडलो, बाबा कसल्यो सर्वीस आमकां मेळटल्यो, झाडू मारपाच्यो काय कसल्यो, कितें तें आमकां सगळें सांग. झाडू मारपाचे सर्वीस आसा पळय ते गोंयचे भायर लोक येतात ते तेज्या सवाय मारता झाडू. म्हणजे आमकां जॉब खऱ्यांनी मेळटलो काय ना मेळटलो हो असो एक प्रश्न मनार आशिल्लो. म्हणजे हांवें तेन्ना लोकांक कितें सांगलें मिटींग जातकीर
आनी आमी ताकाय सांगलें तूं पोल्युटींग इंडस्ट्री हांगा हाडनाका, आमच्या आड्ड्यार हाडून घालूं नाका, कित्याक तेन्ना व्हडली इंडस्ट्रियल एस्टेट ना, वेर्ना बिर्ना मागीर मागीर आमी म्हणलें कितें पळयलें आमी इंडस्ट्रियल एस्टेट, पूण चडांत चड इंडस्ट्री पळयलें त्यो पोल्युशन आशिल्ल्यो, तसल्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज म्हाका आमकां हांगा हाडून घालूं नाका कुंकळकारांच्या वाड्यार. जमीन नाजूक कांयच नाशिल्लें थंय, सोंशे बिशे भोंवताले थंय असली सामकी, म्हणजे वॉज लॉट ऑफ वायल्ड एनिमल्स दॅट वे मुवींग अराउंड. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेरी वायल्ड लायक टायगर्स एंड ऑल दॅट, बट स्क्युरल्स जावं सोंशे जावं अशें थंय भोंवताले थंय, पिकॉक्स आनी तरेतरेची बर्ड्स बीन. सो इतले नाजूक, थंय कांय घरां नाशिल्लीं, हॅबिटेशन वॉज नॉट देर. आनी तातूंत हाडून एक इंडस्ट्रियल एस्टेट घालप म्हळ्यार इट वॉज लायक आर लंग्स. आतां तूं लंग्स ती पोल्यूट केली आमची, ही परिस्थिती आमची जाली. म्हणजे लोकांक हांवें कितें सांगलें, हांवें पळय मॅनेजमेंट म्हणटा तें म्हणलें बेटी मेळना, मॅनेजमेंट करता तुका म्हणलें मॅनेजमेंट स्टडीज करपा जाय, तेन्ना युनिवर्सिटी ना, तें शिक्षण घेतलें जाल्यार म्हणून आमकां बॉम्बे वयचें पडटलें. सो हे परिस्थितीन म्हणलें तो कितें पळय सांगता त्यो म्हणलें काणयो आमचे कडेन सादपा नात, कित्याक आमकां म्हणलें तें शिक्षण घेवपा म्हणल्यार हांगाच्यान बॉम्बे बीन वयचें पडटलें अशें सांगलें. म्हणजे सगळ्या लोकांनी आयकून घेतलें. मागीर ताजे नंतर आनी एक मिटींग जाली, परत त्योच काणी स्टार्ट जाल्यो आनी शेवटी इंडस्ट्रियल एस्टेट हाडून हड्ड्यार घातली. सो एक्चुअली देर वॉज नो रिजन फॉर पीपल टू से नो, पीपल वर स्टील लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज समथिंग गुड गोइंग टू हॅपन, जॉब्स. ते जॉब्स खंय मेळ्ळे? कांयच ना. लोकांक एकूच म्हणटा ते मेळ्ळे म्हणटा तें की तुका कोणाक एक बिराडा दवरपा म्हणटा तें मेळ्ळें. ते बिराड कसलें तें आमकांय खबर आसा. बिराडाक दवरप म्हणल्यार तुवें ते सगळे सोशलाक तुगेले त्या वटच्यान वतलो जाल्यार आतां बरे मनशान थंयच्यान वचपाचें काय ना, हो ताका 3दा विचार करचो पडटलो. विचार करप तें जालें आतां, बिकॉज द म्युनिसिपालिटी इज नॉट लुकिंग आफ्टर द टॉयलेट फेसिलिटीज आर मेड अवेलेबल फॉर देम ऑर नॉट. इफ यू हॅव अ लूक द अमाउंट ऑफ वॉटर दॅट दे आर कन्झ्युमिंग ओवर देर, द अमाउंट ऑफ फूड स्टाफ दॅट आर कन्झ्युमिंग ओवर देर, द गार्बेज दॅट इज बींग स्पिल्ड ओवर, हें सगळें मॅनेजमेंट कोणा लोकांनी पळोवना. एकच नवो एक कुंकळचो आनी एक नवो बाजार थंय इंडस्ट्रियल तयार जाला इतलोच. बिकॉज आय रिमेंबर इंडस्ट्रियल एस्टेट येतगीर लेगीत अश्योच थोड्यो रोलिंग मिल्स आशिल्ल्यो, आनी त्या रोलिंग मिल्सां भितर तांकां पिकअपांनी वेजिटेबल येतालो, आखो पिकअप लोड. म्हणजे तांगेले ते 500 लोक पळय आसा ते सगळे 500 लोकांक कॅबेज, कॉलीफ्लावर, सांगो, मिरसांग सगळें थंय येतालें. तो थंय अनलोड केलो आनी ते ट्रेनीन पळय आमचे बंकर प्रेस आनी तशें करून ते 3 जाण वटेन रावतात, 3 जाण ते वटेन मदीं स्टोव आसा, ते थंय कुकींग करतात, थंय खातात. ही परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना आमी झगडले, तें सगळें बंद केलें. सो स्ट्रिंजंट रुल्स पळय आसा न्ही सुशांत बाब, ते आमचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन बसोवपा जायनात. आनी जे पर्यंत तूं एजन्सी सामकी स्ट्रिक्टली पळयतलो कॉम्प्लाय करताय काय ना त्या पर्यंत इंडस्ट्रियल एस्टेट अशीच उरतली. दोतोर आनी एक तूं म्हणटा की तुमचो डिमांड आशिल्लो की थंय पोल्युटेड इंडस्ट्रीज येवपाक जायना म्हणून. थंय पोल्युटेड इंडस्ट्रीज येवपाक जायना हो डिमांड आनी त्या वेळार तशें जावचें ना अशें तुमकां उतरूय मेळिल्लें. पूण सगळ्याक पयलीं आयले तितल्यो त्यो आयल्यो त्यो तुगे पावर गजलर आनी वॉटर गजलर आशिल्ल्यो त्यो आमच्यो रोलिंग मिल्स, आनी ते बी 1-2 न्ही, सामके 7-8 आयल्यो. 11 ते कितें जालें एका फाटल्यान एक अश्यो करून त्यो इतल्यो जमा जाल्यो की लोकांचे सामके भिरें वाडलें थंय. आनी ते पावर गजलराक आनी ते तसले पळय ते इतलो हीट पळय जाता तातूंत आमगे गोंयकार काम करपाक तयार ना, कित्याक तांकां ती तसली संवय ना. म्हणजे सगळे बिहार, झारखंड सगळे लोक थंय आयले. आनी तूं तांचें सॅनिटेशन पळोवपाक गेले जायत आयज मेरेन सॅनिटेशन पळोवपाक गेले जायत न्ही, इट इज सो फिल्थी, तुका वीट येता. ते खंय पर्सा कडेन वता, खंय मुतपा वता, खंय जेवपा वता, ते सगळे तातूंतच भितर. कळ्ळें तुका? देर इज नो प्रॉपर स्टँडर्ड एट ऑल. सो आमी लास्ट अबाउट 2 वर्सां फाटीं आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटराची मेडिकल ऑफिसर आशिल्ली आमची ममता, तिका घेवन आमी थिंग आख्खेच सगळी इंडस्ट्रियल एस्टेटी भोंवले आनी तिणें सगळ्या नोटिसी मारल्यो अशें करचें म्हणून. ते 2-4 दिसांनी तूं वच, तुका तेन्नाच तुका एक पेंट करून कितें तरी दवरतले, ताजे नंतर परत तीच कित्याक सोय जाल्ली आसा ती. कळ्ळें तुका? म्हणजे लोकांक कितें कोणसो मेळ्ळो तुकपा जाय. तूं तांची एक तागेलें तोंड पळोवपाक तूं आरसो लेगीत घातलो जाल्यार जायत न्ही, तूं तुगे तोंड पळयता पूण तरी पासून तूं आरशाचेर थुकता, अशी सोय जाल्ली आसा त्यो लोकांच्यो. हॅबिट्स डाय हार्ड, ही परिस्थिती जाल्ली आसा आमची. सो सॅनिटेशन इज व्हेरी बॅड. सो दोतोर अशी परिस्थिती आसतना तुमच्या आनेक म्हणजे ते निकोमेट आनीक सनरायज झिंक हे 2 हे आयले. सो तुमी म्हणटा कुंकळकार सामको जागृत आनी आतां भशेन आतां कुंकळ्ळेक दिसता म्हाका भरपूर वेगळे लोक आयल्यात, तेन्ना तितलो नाशिल्लो, सामको स्ट्रॉंग. तुमी जागरूक, तुमच्यो सगळ्यो कितें आमच्या चळवळी कुंकळ्ळेच्यान सुरू जाता म्हणटा हे इंडस्ट्री हे अशे प्रोजेक्ट येता आसतना तुमी ओपोज केले ना किंवा कितें काय ओपोज केले ना म्हळ्यार तेन्ना कितें जालां, लोकांकय व्हडली ती तांचे बद्दल म्हायती नाशिल्ली. त्यात जाता हाय पावर कॉर्डिनेशन कमिटी म्हण आशिल्ली गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची, आनी तातूंत हाय पावर कॉर्डिनेशन कमिटी निकोमेटान झिंकाचे बद्दल हांव सांगता तुका 4 रिजन्स दिल्ली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. एक म्हणल्यार
कित्याक नाका म्हणून कित्याक नाका म्हणटा ते एक रॉ मटेरियल इज झिंक ॲश निकेल ॲश म्हणजे ह्या भायल्या गांवांतल्यान हाडटात ते तांचे बाय प्रोडक्ट आनी तो हाडून तुमी आतां हांगा आनी कितें तरी तयार करतात म्हणजे तो भायल्या गांवांतल्यान तातूंत रेडिओ एक्टीव आयझोटोप आसपाक शकता आनी कितें आसपाक शकता अशें म्हणून तेमी एक नाका म्हणिल्लें. दुसरें नाका म्हणिल्लें प्रोसेस जो निकेल आनी कोबाल्ट आनी झिंक काडपाचो तो दॅट इज इंडिजिनस इट इज नॉट ट्रायड ओवर सायंटिफिकली म्हूण नाका म्हणिल्लें. तिसरें एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट ऑल्सो वॉज इंडिजिनस इट वॉज नॉट समथींग वीच वॉज ट्रायड ओवर रिसर्च ओवर अशें नाशिल्लें म्हणून तेमी नाका म्हणिल्लें. आनी चवथें तेमी सांगलें कितें गोंयान खंयच अशी इंडस्ट्री ना म्हणटरी आमकां ह्यो नाका अशें म्हणून तेमी 4 रिजनां घातलीं. हें एक हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटीचे मिटिंगेचे मिनट्सान आमी वाचलें आनी प्रोपोज केलो की ह्यो दोनी फॅक्टरी मडक्यो वयच्यो म्हणून. नेक्स्ट मिटिंगाच्या मिनट्सां पळयलें जायत थंय आनी कांय ना. सनरायज झिंक निकोमेट इंडस्ट्रीज शूड गो टू कुंकोली इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणजे ते 4 पळय रिजन्स पळय हाणें दिल्ले पोल्युशन ताजेर चर्चा ना कितें ना कांय ना म्हणजे इट्स रियली अ हाय पावर नॉट कोऑर्डिनेशन कमिटी इज अ कलेक्शन कमिटी. ओके यू अंडरस्टँड कित्याक तुका जर तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड विच इज एन ऑथॉरिटी विच यू हॅव टू कम्प्लाय विथ तुका 4 रिजनां दिता आनी तूं ते 4 रिजनाचेर तूं चर्चा करना आनी तूं डायरेक्टली उमके कडेन वयचें म्हणटा. मडकय घाल्ली आनी कुंकळी घाल्ली कितें फरक पडटा कितें फरक पळोवं आमी आज बॉल मारता मडकयकार बॉल मारता आशिल्ले प्रॉब्ली रवी नायक नेवर वॉन्टेड दॅट टायम इन हीज बॅक यार्ड ताणें काडलें आनी कुंकळेकार हांवें घातली. आपल्याक नाका हे अड्ड्याचे नाका आपल्याक तुमच्या अड्ड्याचे ताका ही 4 रिजन्स खबर आशिल्ली न्ही आमची कोणाकय खबर नाशिल्ली काडली ती कुंकळ घातली. आतां मेन परिस्थिती तीच जाल्या केप्यां वयल्या केप्यां नाका म्हणटा काडली कुंकळकार अड्ड्यार घातली. फिश मिल या फिश मिल आतां फिश मिल पळयता त्योय बीन तशी जाल्ली आसा न्ही. फर्स्ट केपें सेकंड प्रपोजल इज गो टू कुंकोलीम सनरायज झिंक एंड निकोमेट इंडस्ट्रीज फर्स्ट मडकय आफ्टर दॅट केम टू कुंकोलीम. पूण ते 4 रिजनाचेर चर्चा पयलीं तरी जावपाक जाय आशिल्ली बिकॉज युआर अ हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हणजे तुमची कोऑर्डिनेशन कमिटी काय कलेक्शन कमिटी. सो इवन लोकल म्युनिसिपालिटी हांकां कोणाक कांयच कळनासतना ना कोणाक कळना. मागीर ताजेर कितें जालें फॅक्ट्रीन कितें तरी चलता कितें तरी प्रोडक्शन जाता मागीर तो मातामेन दिसपाक लागलो चडटा तो मागीर गोरवां मरपाक लागलीं ताजेर मागीर लोक म्हणपाक लागले अरे ही अशें कित्याक मरतात ही हिवता कित्याक इतली बेगीनच ह्या वर्षान जावपाक लागली काफ्स एन एवरीथींग. मागीर ताजे नंतर मागीर आमी म्हणलें पळोवया उदक चॅक करून आमी बेटी उदक चॅक केल्लें पण तें चॅक करपाक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन रिएजंट्स ना फॅक्ट्री हाडून घातल्या पूण रिएजंट्स ना. सो वी हॅड टू डू इट समवेर इन प्रायवेट आमकां पे करचें पडलें. एक आमकां युनीट पळय आसा उदकाचो आखो कलेक्शन करतकीर तातूंत तुका निकेल करपाक जाय कोबाल्ट करपाक जाय झिंक करपाक जाय मँगनीज करपाक जाय कॅडमियम क्रोमियम ईच वन ऑफ देम वी हॅड टू पे 2500 आनी आर्सेनिक वी हॅड टू पे 5000. सो एक तूं सॅम्पल घेता उदकाचें आनी तूं कमीचे कमी म्हळ्यार 25,000 खर्च जाता. 3-4 सॅम्पल घेतली 1 लाख जालो खंयचे हाडपाचे पयशे आमी आत उबारपाचो टायम जालो आमचो. सो आमी तेन्ना मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलें बाबा म्हणलें तुमचे कडेन जर तर हे रिएजंट ना ह्यो फॅक्ट्री हाडल्या कित्याक. मागीर तेमी ते केले आनी मागीर तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पिल्यार व्हरपाचो केलो कित्याक बिकॉज इट निडीड एक्सपान्शन आनी ते आशिल्ले ते फेसिलिटी तांकां लुगार नाशिल्लो. सो इट वेंट फॉर एक्सपेन्शन आफ्टरवर्ड्स. सो तरी आतां तुमी ही दोनी फॅक्टरी बंद जाल्यो तरी आसतना अजुनूय ते त्रास भोगतात तुमी कित्याक तो जो तांचो वेस्ट आहा तो अजून थंयच आहा आनी ताजेरय अजुनूय आतां कोणे काडपाचो तो आनी कितें काडपाक ताजेर सद्याक ही परिस्थिती अशी जावपाक कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड because pollution control board should follow the principle of polluter pays. So if Sunrise Zinc and Nicomet has polluted, you should have put a fine for them. First and foremost, you have made a mistake of not asking them to comply with. Second is, okay, they have polluted the land over there and the water over there. You should have seen that you collect the money from them. तुम्ही पैसे कलेक्ट केलेच ना तांचे कडेन आणि परिस्थिती किती झाली द वॉटर अँड एव्हरीथिंग गॉट पोल्युटेड अँड नाव यू हॅव गॉट नो मनी टू इवन करेक्ट इट नाव. ते घेऊन सोडून गेले. They left the plant and they are gone. Now who is going to correct this? Nobody is going to correct it. Same problem has happened even with the fish mill. Last time आम्ही पडे 1-2 वर्सां फाटी पडे fish mill लागून आम्ही पडे झगडल्या. They used to put all that effluent without treating into the borewell. बट ते बोरवेलान भितर गेले की ना तातूंत नायट्रायस आहा आर्सेनिक आहा मर्क्युरी आसा नाकाशिल्ले सगळे ई कोलाई गोबर माती ते सगळे रेनसीड फिश आहा ती सगळी भितर वता. ती एकदां भितर गेली की ना ग्राउंड वॉटर गेट्स पोल्युटेड. नाव टू करेक्ट दॅट हेमी 1 कोटी कितें तरी फायन मारली ते फिश मिलांक सगळ्यांक आनी मागीर शेवटी कितें काय म्हळ्यार 25 काय 50 हजारांचे ते सोडून उडयले. सो हाव डीड यू कॅल्क्युलेट 1 crore and how did you calculate 25,000 is my question. So everybody it is become a begging bowl. कुंकोली इंडस्ट्रियल एस्टेट इज बिकम अ बेगिंग बोल इज मोलाचो बोल तो तुका कितें पडटा काय मग रावता सगळे एवरीबडी इज वेटिंग फॉर इट
I told you about the high power coordination committee. Pollution control board is also going with that same begging bowl also now. We are happy that we have got a very good friend in Levinson Martins who has gone there, and we have a hope, and we know that he is an honored man who will do something for us. तू जर फकत जे तुगेले ते कट्टी घेवन वाजयतात ते फकत हेच काय तुमचे लोकल आहा ते लोकलूय आसात, लोकल कितें आसात, बोवाळ करपी पितळ घेवन न्हंयक उबी रावपी आनी मागीर वचून पयशे घेवपी तेवूय आसात. ते कितें करतात एकदां आयले की ना पेपर तांकां छापून हाडटा ते म्हणटा आय एम द किंग मेकर, म्हजेर सगळीं बशिल्ले आसा, तूं पळय म्हगे हातान कितें तरी घाल ना जाल्यार आपूण सगळें फाल्यां आनी कितें 4 पितळ घेवन उबो रावतलो. लोक तांकां पयशे दिले की ना ते ओगी बसतात. एक जाल्यार मेन म्हणटा तूं आतां फिश मिल फिश मिल प्रोजेक्ट तूं म्हणटा तसो येवपा आशिल्लो आमच्या बारशा थंय इतलो ओपोज जालो की तो तुज्या हातूंक आयलो कितें ते आमच्या कुंकळे इंडस्ट्री. सो हे असले प्रोजेक्ट आसा अशें कशें म्हणजे हांगा नाका हांगा नाका थंय घाल, हांगा निमाणे कडेन थंय जाल्यार तितले पयशे जातले, हांगा जाल्यार तितले पयशे जातले, हे वचून कित्याक चिंतनात कशें जाय? हें जायना कित्याक मेन म्हणल्यार प्रॉब्लेम एके कडेन लोकाल बोवाळ केलो की ना तुका तो युनिट हाडपाकूच जाय. तूं गोंयांत खंय तरी घालता तो. आतां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान परमिशन दिलां घालचो म्हणून, तो खंयच घालपाचो म्हणटा तो तुवें आतां चिंतपा जाय. एवरी इंडस्ट्री डजंट सूट इन एवरी एनवायरमेंट. रोलिंग मिल्स पळयलें जाल्यार तांकां उदक खूब जाय, पावर खूब जाय. सो यू हॅव टू थिंक ऑफ वेर वी वील गेट द वॉटर. सो यू हॅव टू लोकेट इट इन अ प्लेस वेर देर इज एम्पल ऑफ वॉटर अवेलेबल फॉर यू. सेकंड थिंग इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्लॅग. वेर वील यूज दॅट स्लॅग म्हणटा ताजेर तुवें एक प्रश्न काडपा जाय. थोडे तेंगेले स्मोक जो पळय जनरेट जाता तो स्मोक तुगेलो सगळी पार्टिकल्स आसा ती सगळी सकला पडटगीर फोलेज आसा ती सगळी बंद जाता. सो तुवें जर तर एक स्लोपाचेर घातलो जाल्यार सकला सगळ्याक कित्याक तो वयर उबून वचपाना, तो सकला सेटल जातलो. सो इफ लोक जर सकला रावता जाल्यार तांकां अडचण जातली, त्रास जातली. सो हें इट कम्स इन टू युअर प्लॅनिंग, इंडस्ट्रियल प्लॅनिंग. सो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग बोर्ड हेमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड केला. तो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट एंड तुगे प्रमोशन बोर्ड तुवें करून ते जागे तुवें आयडेंटिफाय करून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक दिवन तुवें ते बसोवपा जाय. लायक फॉर एग्जाम्पल दिस टायप ऑफ फिश मिल्स दे आर कमिंग वेर देर इज नो हॅबिटेशन. म्हणजे लोक रावना थंय घालपा जाय ताका वास खूब येता म्हणून. ना जाल्यार तुजे कडेन ते भाशेचे आमी आतां भायल्या गांवांनी आमी भोंवल्यात थंय बीन अशी फिश मिलाचेर तुगेले वता पूण ते कशें वता इट इज टोटली सील्ड. तुका एक उदकाचो थेंबो सकला रस्त्यार पडटा तो तुका दिश्टी पडना. सो द होल व्हेहिकल इज बींग डिझायन इन सच अ मॅनर ताका खंयच्यानी लिकेज ना. आमच्या हांगा कितें 2 सायकली ट्यूब घाल रे, एक वटेन घाल एक ते वटेन घाल, तो मागीर तातूंतल्यान गळत वता, सगळ्यांक वास येत रावता. मागीर कोणें असो चड बॉल केलो अरे ना रे ते 1-2 बॅरल घाल रे ताका आनी तो ट्यूब काडून बॅरलान घाल, तो बॅरलान घालता मागीर तो फूल जातकीर तोवूय बी न्हांवता. ही परिस्थिती आमची. सो वॉट इज द स्टँडर्ड? तुमी लोकांक अशेंच करून तुमी दीस काडटले. आतां तूं आनी एक फीश म्हणल्यार कितें जातलें आतां आमकां कांय व्हडलें कळना तें. द रिजन इज सिंपली बिकॉज वी हॅव गॉट नाव रेनी सिजन, इट गेट्स वॉश्ड अवे. एकदां तुगे ऑक्टोबर नोव्हेंबर जालो त्यो गाणयो सोंसपा जायना. लोकांक उलटी येता सामकी, तें सोंसूं जायना तांचे कडेन. सो आनी एक फीश मिल म्हणल्यार आनीक जास्त गाडी येतल्यो, आनीक जास्त गाडयो म्हणल्यार फॉर अ लॉंगर टायम ड्युरेशन दे वील बी स्मेल दॅट वील बी एमिटींग. सो दॅट इज वॉट द प्रॉब्लेम इज. आतां तर आमच्या कोंकणी भितर एक म्हण आसा घरचो भेदी आनी भायलो चोर म्हणून. सो म्हाका दिसता तुजे आमचे कुंकळी इंडस्ट्रीज जर पळयली इंडस्ट्रियल स्टेट जाल्यार म्हाका दिसता ही म्हण सारके 100% थंय लागता. इट इज अ फॅक्ट. द रिजन इज बिकॉज सी लोकांक तूं पळोवपा वचत न्ही लोक आपणाचे फॅमिली बद्दल आपणाचे बद्दल नाल्यार स्वताक आपणाचे गांवचे बद्दल चिंतपी लोक जाय. आनी जरी तर तशे लोक आशिल्ले जाले जायत न्ही जाल्यार अशी इंडस्ट्रियल एस्टेट आमी मुळाकच ती बंद करून काबार करपाक आशिल्ली. एवरी पर्सन थिंक्स दॅट ओके आय वील गेट समथींग वाय शूड आय ओपोज. म्हाका MLA नाल्यार मंत्री कोण आसता कितें तरी दिता वाय शूड आय ओपोज. म्हाका जॉब मेळ्ळा वाय शूड आय ओपोज. ही परिस्थिती आमी दुसरे कडेन बीन पळयली आसा. इवन सांज जोस्ता आर्याले बीन कार्बन फॅक्टरी पळय आसा थंय बीन आमी पळयले आसा. लोक म्हणटा आमी सर्वीस करतात आमी इतलें तेंप सर्वीस केलें ना आमकां कांय जालेंच ना अशें लोक कित्याक ताका सर्वीस मेळ्ळ्या म्हणून तो तसो उलयता. बिकॉज ही कांट सटनली. हांवें पळयल्या तुका तर घरा कडेन इतलो दाट कोळशा थर आसता. कोल डस्ट सामको हें जाता एकठांय जाता. सो ही परिस्थिती आमच्या लोकांक जाली. एवरीबडी इज शॉर्ट लिव्ड. म्हाका आतां कितें मेळटा म्हणजे लॉंग टर्म विजन म्हणटा तें लोकांक आजून मेरेन ना आनी लोकांक चिंतूकय बी ना. दुसरें म्हणल्यार कितें ते पोल्युशनाचे बद्दल वाचली जाल्यार जायत आनी ती हेवी मेटल तातूंत भितर गेल्या ती पळयली जाल्यार जायत आजी मुखार कितें जातलें म्हणटा त्या लोकांनी ताजेर विचार केलोच ना. कित्याक आमकां जपानाक अशीच एक फॅक्टरी आशिल्ली ऑयल पेंटाची.
ती ऑयल पेटाच्या फॅक्टरीन तातूंत ते मर्कुरी उजार करतात. म्हणजे ते एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट चलना जाले, ती वयर आशिल्ली फॅक्टरी. म्हणजे ताणें तो सगळो एफ्लुएंट काडलो आनी तो सकला लेक आशिल्ली त्या तोड्यान तेमी सोडलो. लोक थंयचे नुस्तें मारून खावपाक लागले. ती मर्कुरी खंय गेली? पोटान गेली, तांच्या आंगान गेली. लोक बेटे आसतात, बेटे रडटात. दॅट इज वन ऑफ द मर्कुरी पॉयझनिंग. पूण तेन्ना मर्कुरियल पॉयझनिंग लोकांक केन्ना पळोवंकच ना. लोक म्हणटा ओ मेंटल जाला, बेटो आसता, नाका आशिल्ल्या कारणान लागून बेटोच आसता. सो पीपल थॉट इट इज अ मेंटल डिसीज. मागीर लोकांक अशे हात कापपाक लागले. एंड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अरे हात कापता मरे हांचे कित्याक? पीपल मेड अ स्टडी एंड दे फावंड आउट दॅट इन द ब्लड मर्कुरी वॉज व्हेरी हाय. आतां ही मर्कुरी खंयच्यान आयली म्हणटा ताची सोद करची पडली. सोद करपाक गेले जाल्यार ते सगळे एनवायरमेंटा सोदतकीर तांकां नुस्तें मेळ्ळें. नुस्त्यान मर्कुरी वॉज व्हेरी हाय. मागीर ते चिंतपाक पडलें नुस्त्याक कित्याक हाय. मागीर ते ऑयल पेटाची फॅक्टरी केले आनी दे रियलायज दॅट फॅक्टरी इज रिलीजिंग देअर एफ्लुएंट देअर. बट लूक एट द डिसीज आफ्टर मेनी इयर्स पीपल केम टू नो. हेजे फुडें कुंकळकारांक कितें आसा म्हणटा तें आमकां खबर ना. आनी आय थिंक वी वील रिमेन, सुशांत एंड मी वील रिमेन ओनली इन द हिस्ट्री दॅट वी डीड समथींग टुडे. पीपल वील स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अस मे बी सेवरल इयर्स लेटर. पळय तुमचे कुंकळी आमचे कुंकळी म्युनिसिपालिटीची मिटींग जाली आनी तातूंत भितर ज्या हाका परमिशन दिवची न्ही म्हणून हें केलां. ताज्या पयलीं तुमचो आमदार आसा ताणें हें केल्लें की ताजो पयलो स्टँड आशिल्लो की हांगा येवचीच ना म्हणून आनी आपल्याक एश्युरन्स मेळ्ळें. म्हणून ताज्या फाटल्यान आमदारूय चेंज जावन आमदार म्हणपाक लागलो की ना आमी हाका ओपोज करता म्हणून. आतां तुज्या इंडस्ट्रियल आमच्या म्युनिसिपालिटीन हाका परमिशन दिवपाचें ना थारायलां. तुका कितें दिसता येतलो हो प्लांट काय येवचो ना? गव्हर्मेंटा कडेन न्ही टॅक्टिक्स खूब आहा, स्ट्रॅटेजी खूब आहा. आमी म्हणटा ते थंयच उरतात. कित्याक हांवें तें पळयलें आसा वेन वी वेर आमचे पळय लढाई चालू जाली तेन्ना आमचे बरोबर आमदार नाशिल्लो. आज तेगेलो पूत झगडटा. पूण त्या तेंपार तो आमचे बरोबर आशिल्लो जायत न्ही आयज पुता झगडपाक पडनाशिल्लें. जो केलें कित्याक तेन्ना तो आमचे बरोबर रावलो. तो ही वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग मॅन इन द मिनिस्ट्री. थिंग्स वुडंट हॅव हॅपन्ड लायक दीस. ताका भिवनूच लोक कुशीन सरता आशिल्ले. पूण तो आमचे बरोबर रावना. पास्ट इज पास्ट, बायगॉन इज बायगॉन, लेट्स लिव इट ओवर देर. आतां गव्हर्मेंटा कडेन स्ट्रॅटेजी कितें आसा? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हॅज सेड इट शूड कम. येवपाचें परमिशन तांकां दिलें. आतां ती खंय येतली म्हणटा तितलोच उरला. बारशें नाक म्हणल्यार कुंकळे हाडून घातली. कुंकळे नाक म्हणटाले आनी खंय तरी वतली. सो लोकांक कितें करपाचें म्हणटा तो एक प्रश्न आसा. कुंकळी म्युनिसिपल कावन्सील इज सेईंग वी आर नॉट गिवींग इट. कित्याक तो एस्टेटीचे भायर आसा. एस्टेटीचे भायर आसा म्हणटकीर तांच्या ताब्यान आयलो. तेमी म्हणलें नाका म्हणून. फाल्यां तरी IDCन तो लँड एक्वायर केलो आनी फाल्यां हाडून घातली. म्युनिसिपालिटी हॅज गॉट नो रोल टू प्ले. कित्याक इट इज कमिंग अंडर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. दॅट पार्ट वील बी पार्ट ऑफ द एस्टेट. एंड इफ इट इज पार्ट ऑफ द एस्टेट वील डिसायड whether it should come or should not come. In that कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सील वील हॅव नो रोल. हें गणीत जावपाक जायना. जावपाक शकता कित्याक हाज्या पयलीं SEZ येवपा आशिल्ली. ते वटेन आमचो पळय वेस्टर्न सायड SEZ येवपा आशिल्ली. रस्तो वॉज सपोज टू गो थ्रू द म्युनिसिपल कावन्सील एज वेल एज थ्रू दी IDC. आमी तेजेर तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें. आमकां खूब जाणांनी कन्विन्स केलो. थंय म्हणपाक लागलें अशें येतलें तशें येतलें तुमकां फायदो जातलो. हांवें म्हणलें ह्यो काणयो आमी आयकल्यो. आतां म्हणलें इंडस्ट्रियल एस्टेट आयल्या आनीकर म्हणलें आमकां ह्यो काणी सांगनाकात. एवरीबडी लिव्ड हॅपिली टुगेदर म्हणटा म्हणलें जायना तें. हांवें म्हणलें तुमी म्हणलें 250 म्हणलें तुमचे कडेन म्हणलें हांगा फ्लॅटां आसतलीं. कोणा ती सांगात म्हणलें सर्वीस आमकां दितली मरे तुमी. म्हणलें ही 250 फ्लॅट कोणाक? तोंडान बोट. हांवें म्हणलें तूं जर तरी सर्वीस आमकां दितलो हे 250 फ्लॅट कोणाक ते म्हाका सांग. 75 बंगलोज कोणाक ते म्हाका सांग. 2 शॉपिंग मॉलान 2 प्लेग्रावंड तुमचे कडेन ते सांग. कोणाक ते सांग. आतां तिसरें गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट म्हणटा तो खंय तो सांग तुमगेलो. तो ना. ह्यार सगळें आसा जगलबंदी. म्हणजे तुमी कुंकळकार कितें तुमी कचरो खायाय. कचरो करपी आमी. कचरो तुमी खायाय. सो ह्या परिस्थितीक गोंयकारां मुखार आतां पर्याय उरला कितें? कुंकळी सोडून वचपाचें काय कचरो खावपाचो? ही आतां आमी लढाई करपाची आमचेर ही एक अडचण आयिल्ली आसा. कित्याक कुंकळकाराची हिस्ट्री पळयल्यार जायत आमी ते हिस्ट्रीचे आज हालीं उलोवपाकूच उरले पूण करपाक पावले ना. वी आर नॉट शोईंग दॅट एक्शन एज सच. पुर्वजांनी पुर्तुगेजा कडच्यान घेर मांडलें आनी आखे गोंयान भितर आमी एक आमगेली राज्य चलोवपाक आमकां तो एक अधिकार दिवचो म्हणून आमी कुंकळकार झगडले. पूण आयज कुंकळकारा कडेन पुर्तुगेजा कडेन झगडले. आयज आमचे कडेन आमगेले धाकटी गोंय राज्य करता पळय आमगेलेच लोक ते तांचे कडेन झगडपाक आमकां आयज ताकत ना काय अशें आमकां एक गणित आमचें पिक्चर आमचे मुखार चित्र तयार जाता. आनी ते प्रमाणे तरी आमी लोक सगळे कित्याक आतां डेमोग्राफी चेंज जाल्ली आसा.
लोक भरपूरशे लोक थंय इंडस्ट्रीन काम करता ते लोक रावपा आसात म्हणजे ते केन्ना आमचेर सपोर्ट करपाना तेजे इंडस्ट्रीचेर गेस वचपाना कित्याक ते पोट भरपा आयिल्ले आसात म्हणजे ही डेमोग्राफी चेंज पळय जाता ताजेर कशे कितले लोक वागतले आनी कितें जातलें म्हणटा तो प्रश्न आमच्यांनी आयज सांगपा जायना बिकॉज वन्स द एज्युकेशन स्टार्ट्स पीपल वील कम टू नो एंड हाव इट इज गोन हॅपन पूण म्हाका एक तरी कळटा की आमी 13 लोकांक घेवन हायवे बंद केल्ली नॅशनल हायवे 66 तेन्ना नॅशनल हायवे 17 करपा जायना म्हणून ना इफ यू हॅव द वील यू हॅव द वे यू हॅव टू गो थ्रू इट आमकां ऑपोजिशन खूब आशिल्लें PI पळय आशिल्लो तो सामको जोकी आलेमाल आशिल्लो तो आमचेर सामको म्हणजे मांडून आशिल्लो केन्ना आमगे खंय रॉंग पडलें जाल्यार आमकां तो धरून भितर घालतलो काय म्हणून पूण आमी घेर मांडलें आनी आमी पावले आनी आमकां फायनली द हायकोर्ट ऑल्सो हेल्प्ड अस आनी आमी त्यो दोनूय इंडस्ट्री बंद केल्यो वी फॉट अ वॉर लायक द पीपल हू वेर द ओरिजिनल एबोरिजिनल्स ऑफ कुंकोलीम पूण आज तशे लोक तयार जातले का तांकां अडचण कितें आसतल्यो काय तांकां कशें हुस्कावपाचें म्हणटा तें स्ट्रॅटेजी आमी मांडून हाडची पडटली नाजाल्यार ही परिस्थिती आमची इट विल स्टार्ट मुवींग बॅकवर्ड्स वी हॅव टू करेक्ट इट हियर वी हॅव टू स्टॉप इट हियर सो हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात मेन म्हणटा ते एक कुंकळ्ळेक दोतोर तूं म्हणटा तसो एक इतिहास आसा कुंकळकार म्हणटा अशें सहजासहजी हरपी न्ही रायट तकली आपल्याले गेले वचसर झगडपी सो म्हाका दिसता अजुनूय तूं म्हणटा इवन लोक तूं म्हणटा तशे लोक भायले लोक आयिल्ल्यान थोडेशे ते तुगे पयलीं तो हो आसा तो कुंकळकाराचो जो आसा तो डायल्यूट जाला आसतलो अजुनूय मरूंक ना मरूं ना सो म्हाका दिसता की जेन्ना आनी एक दोतोर सगळे हातूंत भितर आसता जेन्ना नाक दाबतकीर तोंड उक्ती जाताच सो म्हाका दिसता सद्याक आतां कुंकळ्ळेचेर गव्हर्मेंट म्हणूं किंवा आनी कोणें म्हणूं ही पाळी हाडिल्ली आसा तांणी नाक दाबिल्लें आसा सो म्हाका दिसता आतां निमाणे कडेन ह्या परिस्थितीक पावल्या की तोंड उगडटलेंच सो आमी आनीक एकदां जर कुंकळकार उठलो जाल्यार कितें जाता तें हाज्या पयलीं कितलेशे हातूंतल्यान आशिल्लें आसा विल बी अ रिपीट ऑफ हिस्ट्री ओके सो हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात एक मेन म्हणटा ते हे पोल्युशन जरी कुंकळ्ळे जाल्यार ते कुंकळ्ळेचे न्ही बाकीचे कुशींतले गांव आसात तांकांय ते तितलेच येता कारण ते जर टोपोग्राफी आहा ती पयल्या अशी सकल आसा आनी कुंकळच्याकून उदक वता ते केपें पसून पावता सो आनी केपें म्हणटा ते कुंकळ्ळे केपें हे सगळे गांव आहा ते सारके आमचे शेतकाराचे गांव सो आमची ती एग्रो जी हे आसा इंडस्ट्री आहा तीच काबार जावपाक शकता सो हाजेर आतां निमाणे कडेन एक जर सरकार जाग्यार हाडना जाल्यार ते लोकांनी हाडचें पडटलें इतलेंच म्हणटात आनी आमी चर्चा थांबयतात तर देव बरें करूं थँक्यू आनी आमची सगळीं पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV